सेशनाच्या संदर्भात चर्चा जाली, खंयचे विषय महत्वाचे रेज करपाचे ताजेर डिस्कशन जालें. विषय हो म्हादयचो आसा. दुसरो आसा सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट. तिसरो आसा लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन इन द स्टेट ऑफ गोवा. बॅड फायनान्सीस ऑफ द स्टेट. ज्या ज्या जाग्यार गरज आसा त्या प्रमाणे असेंब्ली भितर सगळे विरोधी पक्षां कडेन इन्क्लुडींग इंडिपेंडंट MLAs आहा तांचे कडेन कोऑर्डिनेट करून वी वील ट्राय टू रेज अप ऑल दीस इश्यूज. म्हादयच्या विशयाचेर न्हू बाकीच्यो पार्टीनी एग्रेसिवली वयतना पळयतात, तालुका लेवलाचेर, कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवलाचेर स्ट्रॉंग. काँग्रेसीन सुरवाते पासून केल्लें तें थोडे जाण आतां करतात. आमी जागोर केल्लो, म्हादय जागोर म्हणून प्रत्येक तालुक्या भितर वचून कार्यकर्ते वचून रिप्रेझेंटेशन करून तशे पद्दतीचो एक कार्यक्रम केल्लो. ताजे खातीर आमी आज न्ही फाल्यां सुद्दां गरज पडले जाल्यार परत रस्त्यार येवपाक फाटीं रावपाचें ना. बॉर्डर तुमी सारकी जर राखा मरे, हेचें जायना काय कितें? फर्स्ट टायम सिटीजनशीप इज लिंक्ड टू रिलीजन. You are amending a constitution which was drafted in 1950 by personalities headed by Dr. Ambedkar, Babasaheb Ambedkar. CAA गोंयाक लागना, मात त्या विशयाक हात घालून सरकारान वातावरण खदूळ केला म्हूण सिनियर राणे उलयलो. Somebody goes to court, it will be struck down. लोकांक कलह माजोवपाक केलाय. खंयचेय सरकार लोकांचें कल्याण करपाक जाय. कलह माजोवपाचो पयलीं पसून सारकें करून गोंयाक तेका लागू जायना, परंतु अख्ख्या देशान आज अनाडी लोक खूब आहा, अशिक्षीत लोक आसा. ते पयलीं सगळें सुदरुया. पयलीं म्हत्वाचीं कामां आसात ती लोकांची करूया. लोकांक बरें काम नाका जाल्यार कितेंय उकसून काडप खंयचें आनी ताका त्रासाक घालप, बरोबर जायना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.